Jesu Krista unia rupali ponascha namo namo sarvondara sakramentam karakcha namo namo Jesu Krista unia rupali ponascha namo namo sarvondara sakramentam karakcha सर्गी सो देव तू आमका मेळोक रावलाय देव पडली पण तुवें उण्याचे रूप घेतलाय उण्या वयनारे तूं आमचे काळजांताय आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उण्या रूपाली पोनाच्या नमो नमो चढवंदारा sakramentam karakcha Jesu tuka सांगो आयल्या तुझे नाम सोन आशेन हांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोंक तो ये तुझे कृपेचे घेऊन ये नमो नमो जेजू क्रिस्ता उदार पाले पोनाच्या नमो नमो सडवंदारा sakramentam karakcha तस जेजू आमकां राखसो सक्रमेंता मुखांतर आमच्या संगत उलोवचो सक्रमेंतान असो जेजू आमच्या संगत येवन आमच्या संगत स्पंदन करचो त्यात जेजू संगत आमी उलयता आसतना तो जेजू आमचे कडेन उलयता आनी आमकां सांगता सदांच तुमच्या कश्टांत वावरांत हांव आसा तुमच्या संगत हांव आसा जेजू आमच्या संगत आसत म्हणलें एक बगप आमचे थंय आसा जाल्यार जेजूच्या स्पिरितान आमी भरतले आनी तसो जेजू आज आमकां सांगता हांव आसा न्ही तुमकां म्हण तो सांगता आनी असलें आश्वासन असलें एक प्रॉमीस जेजू आमकां दिता आनी म्हणटा हांव आसतना कित्याक तुमी दंडळटात कित्याक तुमचो भावार्थ दंडळटा कित्याक तुमी म्हजे तोंड पयस जातात कित्याक तुमी देदेस्पद जातात कांगाल जातात जायनाकार म्हजे सांगता रावा म्हणटा तो आनी तसो जेजू आज आमच्या जगात रावता आसतना वर्ततरान जेजू कडेन आमी परत म्हणया नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उण्या रूपाली पोनाच्या नमो नमो सडवंदारा sakramentam karakcha सोम्या सकताव तुझी गोडसा तुझे संगे राव विजाताव जिणे गोडसा
सदाव आम्ही देवो तुझे दर्शन साक्षी तुका आम्ही तुझ्या पवी स्पर्श ओ नमो जेजू ख्रिस्ता वयचं म्या आराधन तुका नमो तुका आमच्या जगात उड्या रूपान लिपणाचो ल्हान स्वरूपार तूं आज आमच्या संगत आसाय सर्वंदर आमच्या सम्या मंगळार राया सगळं मैदान आमकां सदांच राखोंक तूं आयलाय हर एक फावटी तूं आमच्या संगत आसतना आमकां जायते बरेपण तूं करताय राखचो देव तूं वचचो देव तूं जायते बरेपण दिवचो देव तूं आनी आमच्या संगत चलचो देव तूं आमकां हर एका बरेपणाक व्हरचो देव तूं आमकां पिडेता न्हू बरेपण दिवचो देव तूं पिडेचो गुण करचो व्हरतो वैज तूं आनी अशें आसता सम्या हालेलुया 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 परत एकटे हालेलुया वय सम्या हालेलुया तुका इतल्या बऱ्या तरान आमच्या संगत तूं आसच्याक हालेलुया 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 तो जेजू आमच्या संगत आसतना जेजू म्हणल्यार वरतें बघप आमच्या काळजान बघता आसतना सर्वस्व तो आमकां जावन आसा जेजू सांगता थोडो वेळ करचूंचे इतले वरते बाग आमचे मोगाचे भावन आनी भयणीनो जेजू सांगता जायत तो वेळ करचूंचे इतले म्हणटा फादर म्हाका त्या पाद्रे पियो सांगता सदां मागता आसतना जायते एका तराचे वायब्रेशन जाता आनी अशें आसतना म्हाका पवित्र सक्तेंत बरोवंक पवित्र आत्मीक त्या आराधनांनी एक जावंक भोव खुशी भोगता म्हणटा ती कित्याक पयलें तें बघप नासलें देवाक लागीं सरतना तसलें बघप तेजें तें आयलां आज ती म्हणटा कितलो संतोश कितलो उल्हास असलें एक बघप म्हाका जाता तें बघप आमी जेजू लागीं गेल्यार आमकां हर एक लागीं जाता तिका मात न्ही हर एक लागीं आमकां तें बघता कित्याक तिच्या जिवनांत जायते कोडसाण आसतना ती कोडसाण तिका बगनातली आज ती गोडसाण ती व्हरत्या तरान सांगता मिट्यो मारता म्हण आमी सांगेत जेजू सांगता आमी आसतना मिट्यो मारूंक जाय आमी जेजू सांगता आसोन ताची रूस गोडसाण पळोवंक सकता तरी आमच्या तकलो बगवया ताका नमस्कार करुया आराधन करुया वंदन करुया स्तुती करुया ताची वखाणी करुया आमी उबी रावया मगच्यान आमच्या जिवनांत जायते वडे उणेपण बघता आसतना आमकां वाटो कळीत ना सांग पुरो थोडे फावटी आमी वाटो सुकोवन वेता पूण जेजूचे बरेपण आमी पळयलें जाल्यार जेजूच्या मेतेरपणांत ह्या हजारपणांत आमचें मेतेरपण एक जालें जाल्यार जेजू जायते आमकां करून दिता हे आमी पळयता मगच्यान आमी चिंतूंक पुरो थोडे फावटी सांगूंक पुरो जेजूक तें करून सांगता हें करून सांगता पण जेजू त्याच्या जिवनांत परगट जिवनांत जायते अजप करतना कितें तो करतालो लोकांचें मेतेरपण तें आसलें जें मेतेरपण तो आशेतालो त्या जायराच्या दुवेक ताणें मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयले तेन्ना तो म्हणटा ताका कितें म्हणे खावंक दिया कोणाक तो सांगता तें आसलें लोकांक या ताचे संबंदीक कित्याक जायराच्या दुवेक ताणें जिवांत उडयतना 6 जाण थंय नासले पेद्रूचो जाकोब जेजू आनी ताची तोडे लागशिल्लीं ते आसले शिवाय हेरांक सगळ्यांक ताणें भायर धाडिल्लें जावन आसा आनी ह्या वेळार जेजू म्हणटा तांकां इल्लें खावंक दिया कित्याक जेजूक थंय जावन तूं उंडो हाडूंक जावना म्हण न्ही मनशाचें मेतेरपण त्या अजापान सयत जेजू मनशाचें मेतेरपण आशेता त्याच प्रमाणे
बेतानियांत लाजर मरण पावल्या 4 दीस उपरांत जेजू थंय पावता आसतना थंय जेजू म्हणटा ताच्या त्या पोंडाक धांपली शिळा तुमी वंदुया ती काडा ती सायडीक घाला म्हणटा. कित्याक जेजूच्या उतरांक शिळा आयकना म्हण न्हय, मनशाचें मेतेरपण मनशान तूं मेतेर जाय मनशान सांगता येत जाय आनी मनशान त्या अजापांत ताजो वांटो आसा जाय. खाना शहरांत परत आमी पळयता, खाना शहरांत जेजूक त्या 6 मांड्यांनी उदक बरोवंक जायना म्हण न्हय, उदक आसलें वायन गेलें जेजूक तेंच एकच घडये भितर उदक हाडयेत आसलें. पूण परत मनशाचें मेतेरपण कांट भर उदक भरा, कांट भर उदक भरा म्हणटा. आनी अशें आसतना आमचें मेतेरपण जेजू सांगता आसतना जेचे आजारपणां देखून जायते बरें म्हण आमकां जाता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. ह्या खातीर आमी जेजूक लागीं सरचे जावन आसा. आमचो भावार्थ वर्तता आमी जियोसो जावन आसा. सोम्या तुजो मोग वर्तो जावन आसा. सोम्या तुज्या मोगांत आमी आज आसा. सोम्या तो मोग तुजो आमच्यान वळणूक नजो. सागर प्रास गुंड सागर कितलो गुंड आहा म्हण आमकां कळयत ना. ताचे की वर्त गुंड जावन आसा तो जेजूचो मोग. पर्वत कितले उंच आसा, कितें जे पर्वत आसा ती सगळी पर्वत आमच्या गोचार येवची ना ते, पूण त्या पर्वताची की उंचायेचो मोग तो जावन आसा. तर आतां आमी वर्त्या मोगान गावया. सोम्या तो मोग तुजो आमच्यान वळणूक नजो. स्वाती प्रीत मोग तुजो सदा तो पातलो. जिये तुझ्या उजवाड दिवसो दिवो तो जातलो. सोम्या स्वाती प्रीत मोग तुजो सदा तो पातलो. जिये तुझ्या उजवाड दिवसो दिवो तो जातलो. विश्वास तू पाठय काळीज भेटय दिवनात बिगडय कृपेतून येतय. विश्वास आमचे गट करचा तू पाठय काळज आमची पेटोवंक जाय. काळीज भेटय दिवनात बिगडय कृपेची नेटवणी आमकां करचा. जेजूच्या वर्तपणांत तो आमकां सदांच सापयता. ते स्वादीक मोग तो आमकां दिता. त्या मोगांत कितेंच उणें पडना, त्या मोगांत कितें स्वार्थ ना. आपल्याची आशा ना, निस्वार्थी मोग तो, वळणूक साध्य जाल्लो मोग तो, जेजूचो मोग तो. इतलो वर्त मोग ताणें आमकां दिलो. खुर्सार त्या ताणें मोन पावतना ताचे हात विस्तरून आमकां वेंगल्लो मोग तो. हर एकल्याकी बक्षिल्लो मोग तो. हर एकल्याच्या रुदानांत, हर एकल्याच्या दुखांत, हर एकल्याच्या पिडेंत, हर एकल्याच्या कश्टान आनी गरजांत वांटेली जाल्लो मोग तो. सॅक्रिफिसाचो त्यागाचो मोग तो, स्वादीक मोग तो. सदांच आमकां बाळशेत असलो आमकां पटलो नरसो मोग तो. आदर म्हाका चलय आदार तुजो लाभय. पेचीक शेळीक मोगान सरय सर्गी बंदराक पावय. विश्वास तू पाठय काळीज भेटय दिवनात बिगडय कृपेतून येतय. विश्वास तू पाठय
काळीच पेटय दिवनात मी गाठाय करपेंत नेटय आमच्या सम्या आमच्या देवा आमच्या वर्त्या जिवनांत तुवें केले विचित्र कार्य आमच्या उडासा घेतात आज प्रत्येक तरान ते सगळे आम्ही उगडासा काडटा आसतना आमकां लाणतान व्हड करून आज तुज्या मोगांत एकवटयलाय बावडताची गुंडाय आमकां दिलाय आमच्या मेतेरपणान तुजें हजरपण सदांच आसा सम्या तूं आमच्या संगत हजार आसाय ह्या उंड्या मारिपात मात्र न्ही हर एका घडये तूं आमच्या संगत हजार आसाय सम्या आनी असलें हजरपण तुवें दिल्ल्याक तुका आर्गां सम्या जायत्या आमच्या कश्टांनी पॅन्डेमिका वेळार आनी आजूनय तूं आमकां राखताय आनी आमी कश्टल्या वेळार अधोगतीक आमी गेले आमकां दुसरी वाट ना सगळे वाट बंद जाल्या म्हणल्या वेळार तुवें आमकां दाखयल्या वाट सम्या तुवें आमकां केदार सोडून सोडलाय तुवें आमकां सोडूंक वचनाय पूण आमी थोडे पातकी जावन तुजे हांव पयस वता सम्या पूण तूं आमकां सोडिनाय तूं आमच्या फाटल्यान देताय आमकां राखताय त्या खातीर तुवें म्हणलें आसा एक बकरो सांडून गेलो जाल्यार ताचो गोवळी ताका सोदून वतालो आनी तो ताका सोडचो ना आनी सांडचो ना आमकांय तूं सोदून येताय सम्या आमच्या जगात तूं आसताय सम्या आमकां तूं जाय सम्या सम्या तुज्या वर्त्या स्वादीक मोगान आमकां बर सम्या सगळे आमी बसच्या मोगाच्या जेजूचें आस्तवीत आमच्या मोगतकार जेजू खरो बरो आनी वर्त्या समाधान आसो तो मोग उठ्ठना न्हिदतना म्हणल्या बरी आमकां तो दिता आज प्रत्येक तरा मोगाच्या भावना बेणीनो कॅन्सर पिडेस्ता खातीर आमी मागोंक आसा संपाद्री बियो विनंती करता आसतना कसली व्हडली पिडा वसेची पिडा आसल्यार ती वेताली खंयची भयानक पिडा आसल्यार ती भियोन धांवताली आतांच्या त्या सवान विनावणेर आमी मागता आसतना सगळ्या कॅन्सर पिडेंत व्हडच्या खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू सांग पर खंयच्या स्टेजी तें जावं दी देवाक साध्य म्हणलें ना कावन्सिलां आयिल्ली एकली तन्री चली म्हणा लागली देव म्हाका राखता म्हण म्हाका कळीत आसा आनी देवान म्हाका राखलांच म्हण हांव चिंता देवान म्हाका राखलांत म्हण चिंता नामान एलिशा प्रवादी लागी वचून आपण कोडीच्या पिडेत जावन गुण जाय म्हणून चिंतून आसलो थंय वता आसतना प्रवादी ताका मेळोंक येवना म्हण रागार जालो आनी म्हणा लागलो हांव इतलो व्हडलो आनी म्हाका मेळोंक तो येवना हांव म्हजें सैन्य घेवन आयला कसलो प्रवादी तो पूण एलिशा प्रवादीन धाडिल्ली ती संदेश वस आनी जॉर्डान न्हंयत बुडोवन वयरे आनी ह्या वेळार ते संदेश दिता आसतना नामान वर्त्या रागान भरलो म्हणा लागलो म्हज्या गांवांत न्हंयो नात गी म्हज्या गांवांत म्हाका बुडोवंक जायना गी आनी कितें म्हाका सांगचें दर्प हांकार पूण ह्या वेळार एकलो साकर म्हणा लागलो कित्याक धन्या त्या प्रवादीन कितें व्हडलें सांगलां एक वचून जॉर्डान न्हंयत बुडोवन आयल्यार पुरो न्ही गी तें तुज्यान केलें जाल्यार बरें आसा न्ही गी गुण जाल्यार बरें आसा तूं बरो जालो जाल्यार बरें आसा तुजी कोड गेली जाल्यार बरें आसा एक सिंपल साकर ताका सांगता आनी ह्या वेळार नामान चिंता वय ताणें सांगलें हांव करता कितलो बलिश्ट म्हूण चिंतल्यार त्या साकराच्या उतराक खाल जाता आनी वेता आनी जॉर्डान न्हंयत तो बुडता आनी जॉर्डान न्हंयत ताणें बुडोवन वयर येता आसतना ताची खात भुरग्याच्या खाती बरी मोव जाता सगळे कोड ताचे तावन पयस सरता एक सुमेतेरपण देवाचें नामानाच्या जिवनांत एलिशा प्रवादी मुखांत्र त्या साकरा मुखांत्र जॉर्डान न्हंयत बुडच्या मुखांत्र मोगेच्या भावन आनी बेणीनो आज आमच्या मदगात आयिल्ली ती पिडा कॅन्सराची पिडा तुमच्या कुटुंबांत कोणी आसात तरी तुमच्या मदगात आसात तरी जायतीं जाणां मागता आसतना कॅन्सर पिडेंत गुण जाल्ले जावन आसात 2016 पयले फावटी हांव डिवायन पोट्टाक वता आसतना एकली आलंगरची एकली स्त्री म्हजे लागीं धांवून आयली आनी म्हणा लागली फादर हांव देवाक आर्गां दिवंक आयलें हांव कित्याक देवाक आर्गां दिवंक आयलें कित्याक म्हळ्यार हांव जायते कश्ट जालें कॅन्सराच्या पिडेंत देवान म्हाका गूण केला फादर
आणि आता 6 महिने जाले कांयच ना, म्हजी पिडा सगळी गूण जाल्या आणि हांव देवाक आर्गां दिवंक आयल्या. म्हज्या भावन आनी भयणीनो, फाटल्याच एका हप्त्या पयलें एक चली आयिल्ली, तिच्या वेन्स मेळनातले किमो खातीर, आणि त्या वेळार हांवें तिका सांगलें माग सक्रामेता म्हाका पाद्रपे कडेन विनाती कर. आणि पाद्रपे कडेन तिणें विनाती केली. आज सकाळी तिची मावशी म्हज्या लागीं येवन म्हणा लागली, फादर, देवान आमकां बरें केलां. संताच्या मजतीन म्हज्या भयणीच्या दुयेचे वेन्स बऱ्या तरान मेळ्ळे. फादर, कांय त्रास जावंक ना. किमो जावन तें फाटीं आयलां. देवाक आर्गां दिता आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ल्हान संगतींनी आमी भोव अपुरबाय तरान विश्वासी रावल्या तर व्हड व्हड संगतींनी देव आमकां विश्वासी करतालो. आनी असं जाल्यार बरेंपण जायत्या जाणांक जाल्लें आसता. आज किमो व्हड व्हडटा जावंक बरो, किमो काडच्या खातीर हॉस्पिटलांत आसा जावंक बरो, किमो काडून भायर आयल्यान जावंक बरो, कॅन्सराचें ऑपरेशन सर्जरी जाल्या जावंक बरो, थोड्यांची सर्जरी जायनासतना जावंकच जायना म्हणून फाटीं सोडलां जावंक बरो, थोड्यांचे ट्युमराचें कॅन्सर जालां जावंक बरो, खंयच्या जाग्यार खंयच्या तांच्या कुडीच्या भागांत विश्वांत ते कॅन्सराची कणां आसात. तरी आज पाद्रे पियो लागीं आमी मागया. पाद्रे पियोच्या मजतीन ह्या सक्रामेंत आसलो जेजू पाद्रे पियोक यथेश्ट तरान ताणें बळ दिलें, यथेश्ट तरान अजापांची सकत ताणें दिली. तित्त सकत आज त्यात सांताच्या वरत्या मजतीन मागता आसतना स्वामी जेजू आमच्या मुखार आसलो. हर एका कॅन्सर पिडेस्ताक आपडो दी, तांची कॅन्सर पिडाक गूण जावन दी. कितलेशा जाणांची कॅन्सर पिडाक गूण केलो जेजू. आज हर एका भुरग्यांची कॅन्सर पिडाक गूण केल्यास म्हूण आमी मागया. कित्याक देवा कडेन आमी मागता आसतना आमचे मेतेर पण सांग बरो, कॅन्सर पिडा आसल्ल्यांक आज जायते पातयणी उणी जाल्या जावंक बरो, थोड्यांची पातयणी बळातीक जाल्या जावंक बरो, कितेंय जावं दी, तांच्या खातीर आमचे मेतेरपण जेजू आशेता. आमी तांच्या खातीर मागता आसतना, आमी जेजू लागीं मागता आसतना जेजू तांची पिडा ताच्या आजारपणांत आनी आमच्या मेतेरपणांत आमच्या मागण्याच्या बळांत तो ती गूण करता. तर जेजू आज सगळे कॅन्सर पिडेस्तां तुज्या मुखार दवरता. तुज्या मुखार दवरता आसतना प्रत्येक तरान आज तुज्या मुखार आमी आयल्या. रोमाना म्हणल्याची खातीची पिडा गूण जावच्या गे. पिटर ताच्या जिवनांत जायती पिडा ताका आसा, वळवळटा, कश्ट जाता. पिटर म्हणल्याची पिडा गूण जावच्या खातीर जेसन आनी प्रिसल तांणी कुटुंबांत बरें जिवन जिवोवच्या खातीर तांचे थंय असलें डिप्रेशन, तांचे थंय असलें मानसीक असमतोलन पयस जावच्या खातीर आविश्याची पिडा गूण जावच्या खातीर आमचे कडेन मागोवंक विनंती केल्ली जावन आसा. जायत्या भुरग्यां पासून आमी मागया. ह्या भुरग्यांक जेजू मुखार दवरया. जेजू तूं आमकां राखताय आनी पोसताय. आमी तुजीं बाळां, आमी हर एकले तुजीं बाळां जाता आसतना हांगासरल्या हर एका भुरग्याक आपट, हांगासरल्या हर एका भुरग्याक पाव, हांगासरल्या हर एका भुरग्याचे मेतेरपण तुज्या आजारपणांत देखून जायते बरेपणांत ताणें तांची भलायकी फाटीं मेळच्याक, ताच्या कुटुंबांत आसलेल्या कॅन्सर पिडेस्तांक गूण करच्याक, तांच्या सेस समोर आसलेल्या कॅन्सर पिडेस्तांक गूण करच्याक. हांगा आयिल्ल्या पैकी कॅन्सर पिडेंत वळवळून गूण जावन परत कितेंय कॉम्प्लिकेशन आसा ते सगळे कॉम्प्लिकेशन काडच्याक. किमोंत गेल्ली आनी नंतर तरान वळवळची ह्या कॅन्सरची कसली कणां आसात ती सगळीं काण उडय सम्या. तुज्या आमले रक्तांत ते धुवन काड. तुका जाता सम्या तूं करतालोय. कितलेशे कॅन्सर पिडेस्ताची पिडा तुवें काण उडयली जावन आसा. आनी अशें आसता तूं आमकां सण सोडिनाय. हर एकी जिवी तुजी जावन आसा. हर एका जिवीक तूं जिवीत दिताय आनी तें जिवीत बरोवन ओमतो बापाचें दिता आसतना पिडेची पाळां तूं कोसलोन घाल सम्या. पिडा आमच्या थंय आसली सकाळी काण उडय सम्या. बावडटात आमी बरोवंक तो जावन आसा मेतेरपण. मोगाच्या भावान आनी भयणीन आमचें मेतेरपण म्हळ्यार बावडटात आमी बरचें, बावडटान गुंड आयकचें आनी जेजू सांगाता एक जावचें. जेजू आज आमकां शिळां लोटूंक सांगचो ना. जेजू आमकां आज मांडे बरोवंक सांगचो ना. जेजू आमकां तांकां खावंक दी म्हणून डायरेक्ट सांगचो ना. पूण आमच्या जिवनांत एकामेकाक आमी वळखून घेता आसतना हेरांच्या पिडेंत आमी तांकां कुमो करच्याक तो आमकां आपोवणें दिता आसतालो. जायतीं जाणां पिडेस्तांक येता आसतना तांकां एका एका रितीची कुमोक मेळटा आसतना खंडीत जावन जेजू संतोश पावता आसतालो.
आणि तांच्या जिवनाक आमी वदगून तुमचे तोडें खाण तांच्या जिविताक जाय जाल्यार घटाय दिता सांग पुरो तांच्या शरिराक घटाय दिता सांग पुरो ते उदक मांड्यांनी भरचें जावन आसता आमचे थंय व्हडची मोगाची झर आमचे थंय व्हडची काकुतायची धर आमचे थंय वळोन येवची ते वर्तेपण सांग पुरो ते शिळा आमचे ते भद्र विश्वास आमच्या भद्र विश्वास आमी हेरां खातीर मागता आसतना शिळा लोटून पयस केल्या बरी आनी जेजूक ताचे अजाप करूंक लोकांचे मेतेरपण मेळयल्या बरी आमचो भद्र विश्वास जायत्या जाणांक बरी भलायकी दिवंक शकतालो ती बरी भलायकी मेळच्याक आज आमी मागया कार्नेलाच्या कुटुंबांत जायते बरेंपण हाडच्याक संदीपाच्या कुटुंबांत जायते बरेंपण हाडच्याक ताचे डायलिसीस असले गुण करच्याक कार्नेलाच्या कुटुंबांत सगळे विदोळी परत पाटी वचोन बरें जिवीत ताका मेळच्याक बरें कुटुंब ताणें रचून हाडच्याक कसलेय ते बांदपास आसा तरी हेच आराधना वेळार ते संपदान तुजे कडेन दिता सोम्या तेज्या भुरग्यांक तेज्या बायलेक तेज्या कुटुंबाक तेज्या सेसमारा थाणे हेरा देवाक अर्चून वयचें सगळें रावन संपदारान ह्याच वेळा जेजू तुज्या मुखार आसन हेरांक वायट करच्या बदलाक हेरांक जायतें बरें करूंक ताच्या कुटुंबाक फावो कर हर एकल्याच्या कुटुंबांनी कोणें वायट करनासत तरी ताच्या कुटुंबाचें वायट काण उडय बरेंपण तांकां भरती कर दी सम्या मोगळा बापा बाळा आमी तुजें बाळ सम्या हांव तुजें बाळ आमचे सगळे विश्वास जेजू वयर आमी दवरया जेजू मुखार आमी आसां जेजू कडेन आमी उलोवया तुमची पिडा तुमचे कंत तुमचे बेजाराय कितें आसा तरी पाद्र पियोन म्हणल्या बरी ताणें वर्ते तरान जेजू लागीं मागिल्लें ताणें दिना म्हणोना सक्कडी पाद्र पियोक दिल्लें जावन आसा आज आमच्या जिवनांत तसलें बरेंपण दिवच्याक जेजू लागीं आमी मागया सगळे आमी उबे रावया आमी तुजीं बाळां सोम्या तुज्या मुखार आमी आसां सर पडोवन तुका नामान करता सर पडोवन आमच्या आटेविटे आमी तुका सांगता आमी तुजो मोग करूंक सर पडटा चड आनी चड मापान तुज्या विश्वासान बरोवंक तुज्या त्या भावार्थान बरोवंक ती गटाय शिळात आसली गटाय खटपात आसली गटाय पेद्रूक दिली ती गटाय भावार्थाची आमचे थंय ती रुता कर आनी आमची कुटुंबां भोव आपुरबाय तरान खंयच्या विदोळीक सांपडल्या तरी ती सगळी काण ओडोन बरेंपण आमकां तो रचोवन दी म्हजें बाळ सम्या तुजें बाळ सम्या गुण करचे सगत सोम्याची जावन आसा मागात ह्या वेळार गुण करूंक तो आसाय तो जावन आसा हर एक घडये तो आमकां गुण करता तुजी कसली तेंत जावन आसा कित्या कडेन सांगोक आसा त्या सक्रामेंता जेजू कडेन सांग आनी माग तुझे बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी गुण करची सकत भक्ता तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या वय सोम्या आमकां वाट दाखय कित्याक आमी चलवल्या थोडे बडे कश्ट लाव थोडे बडे आमकां खंय वयचें म्हण कळीत ना आमी आड वाट धरून वता आसतना आमी चुकता सोम्या आज आमच्या पिडेंत आमच्या नश्टान आमच्या कश्टांत कितेंय चडून करता आसतना भावार्थ दंडळ नासतना तुजे थंय एक जावची पिडा येवची सामान्य सोम्या कित्याक हर एक लागीं पिडा येता तुंय कश्टलोय तुंय रगत गमेलोय तुजे थंय तें घाई जालें तुजें रगत वरयलें कित्याक हेरांच्या मोगा खातीर आमच्या मोगा खातीर हर एका मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर तुवें केलें तर आज आमकां पिडा येता आसतना भावार्थ दंडळ नासतना हेरा वाटेन वचनासतना दुसरी वाट धरनासतना रावंक बरी नीज खरी तुजी वाट आमकां दाखय सोम्या वाट दाखय दाखय तो वाट दाखय सोम्या वाट दाखय तो वाट दाखय सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तू मोजे संगी रावन वाट दाखय तो वाट दाखय सोम्या
राख आमकां सगळ्या सगळ्या वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवचितपणांतले अवघडांतले सगळ्या वायट शक्तीच्या प्रभावांतले जवसाच्या विधावळींतले सैतानाच्या कामांतले पिडेच्या त्या पाळांतले नाका जाल्यार दृश्टकायांतले भियेच्या वातावरणांतले गजाले प्रकृतीचे विकोपाक आमी वळख जायनासतना गजाले अडकळी आमकां पानपासां घाली नासतना कोणें आमचें तें वायट करिनातल्या बरे आमकां राग सम्या सगळ्या पिडे शिडेंतले सगळ्या वायटांतले सगळ्या नश्टांतले सगळ्या कश्टांतले तो आमकां राग सम्या राखे तो राग म्हाका सम्या राग म्हाका तो राग म्हाका सम्या हर एक दीस हर एक घडी तू म्हजे संगी रावून राग म्हाका तो राग म्हाका सम्या राग म्हाका तो राग म्हाका सम्या वाटता काय तो वाटता काय सम्या गुण कर म्हाका गुण कर सम्या मोजे लागी ये मोजे लागी ये समी आमकां आपयता ताचे वरती मोगाक तेच वरती आशिर्वाद आमकां दिवंक तो आशेता जेजू जेजू म्हज्या राग दयाळ बापा सगळें तूं करताय तूं आमकां दिताय आनी एका भुरग्यांचे तुजी दाळची दिश्ट घाल हांगा आयिल्ल्या आनी युट्यूबान विक्षण करन थंय मागिल्ल्या आनी एका संवसारच्या कोणशा कोणशांनी आस्पत्रेच्या खाटल्यार आस्पत्रेच्या बागलांनी घरांनी निराश्रीत होमांनी खंयचे सकडी आश्रांती आसात आनी खंय सकडी आसात कॅन्सराचे पिडेस्त आसात तरी तांकां सगळ्यांक हितून नितळ कर सम्या खंडीत जावन तूं करतालो कित्याक आमी विसरले तूं ना म्हणा नाय आनी तेच बरेंपण तूं आमकां दिताय तूं आमकां सांबाळताय आनी तूं आमच्या संगता आसाय सम्याचे वर्तेपण आमी बघुया एक घडी बरी मावनपणी जेजू कडेन उलोवया तुजेर हांव पाती येता सम्या तुजेर हांव पाती येता म्हणलें गीत गायता आसतना आशिर्वाद घेवंक आमी आयती जावया तेंचो आशिर्वाद आमकां दिवच्याक जेजू आयिल्लो जावन आसा आमचो इश्ट तो आमचो वैस तो आमचो सोडवणदार राखणदार पोशणदार आमकां सदांच पस्सो देव तो तुजेर हांव पाती येता जेजू मोगाणा हर एक घडी तूं म्हाका राखताय सगळ्या आमी दिबी घालया हें गीत गायता आसतना जेजूर आमची दिश्ट कसोवया आनी तुजेर हांव पाती येता म्हणलें गीत आमी गावया तुजेर हांव पाती येता जेजू मोगाणा तुजेर हांव पाती येता जेजू मोगाणा कश्टांची मोडा म्हजे आयल्या वेळा तुजेर हांव
जेजू मोगाळा Padre Pio Papa प्रकाश भरीत ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा सज्जात आम्ही देखील तुझ्या आशिषीचे दे दुर्बळ वाटे विधेयपणाचो परवास अडलोय Franciscan Spirita Giew Sada Kursa Sokuro Zodloy Bhagwan Padre Pio Papa Prakash Purit Krista Sarkya Amche Pasut Mag Papa सज्जात आम्ही देखील तुझ्या ख्रिस्ताचे कष्टे कुडीर वावो देवाची वळख दिली मागण्यात प्राचिता जेजो वेंगून शांतीचे हाते जालोय Bhagwan Padre Pio Papa Prakash Bharit Krista Sarkya Amche pasot Mag Bapa Sajjat आम्ही देखील तुझ्या संपियो आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फौजोंचे खातीर देवा तुवें कापुजीन ह्या जागसाम पाद्र पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरा वांटेली जावचे वर्तें भाग पावो केलें ताच्या विनातेन कितें हांव वत्रेगून मागता ही कृपा दया कर आनी चड जावन जेवच्या मरणांत एक जावन जेवची आनी ताच्या जिवानपणाच्या महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां पावो कर महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक सदा सर्वदा आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक सदा सर्वदा आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक सदा सर्वदा आमेन ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय म्हाका आनी तुमी घेतल्यात सदां आनी तुमकां मेळटलें बडे आनी तुमकां उक्ते जातले आपले हांव बडयता सोदता आनी मागता आनी ते म्हाका मेळचें कर आज प्रत्येक तरान जायतीं जाणां सांगोंक दुसरे कडेन साथ जायना जाल्यार स्ट्रेसांत वळवळोन आसात थोड्यांक सांगोंक कितें करचें म्हण कळीत ना अशें आसतना जायतीं जाणां अडचलांत नाना तरेचें हरसमेंट तांकां जाला ल्हान नेणटी आसतना जावं दी आसूनी जावं दी असले हरसमेंट दुसरो दाबाव घालता आसतना दुसरी दाबाव घालता आसतना तांच्या जिवनांत तांणी भोगचे ते कश्ट सगळे हळू कर म्हणून पाद्र पियोक हर एक कळीत जातलें पाद्र पियो त्याच वेळार पातकांत आनी उसारिनांतल्यार हें पातक तूं उसारूं नाय म्हणून तो सांगतालो आज तांच्या काळजाची भोगणां आनी काळजाचे आटेविटे काळजाचे दुखी आनी त्या देखून ती करगोन आसात तांच्या जिवनांत सवकासाय ना असल्या खातीर आज आमी मागया जांग बरो चलो ह्या चली स्त्री ह्या दादलो ह्या ल्हान भुरगीं कोणाय तें असलो दाबाव घालून नाका जालें स्ट्रेस तांकां दिला तरी नाका जाल्यार वायटाक तांकां वडला तरी तसले सगळे दूख आनी तांचे ते आसले ते भितरले गाय ते पुसून काडूंक आपल्या जेजू लागीं तस सांत मागोन ते बरेंपण आमकां दिवन दी म्हूण आमी मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी कुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या भोगशिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार
Naman Maria Kurpembrele, som de sangata Sram Tatun Sadi on Sadi in Fall to Jagus Changezo. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडी आमेन. Maima Bapa, Aniputa, Anipavitra, Mag, जशी आधी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. Jesuचा पवित्र काळजा तुझे हाव पातयेता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितालो. आपले बापा कडेन तुजे नांवें मागता ते म्हाका फावो कर. प्रत्येक तरान कॅन्सर पिडेस्तां खातीर आमचो वर्तो सांत तांचे खातीर जायती विणवणी केल्लो. तांचो वर्त्या तरान तांचो मोगी जावन आसलो. भयानक पिडा कश्टांची पिडेंत वळवळटल्यांक पयलें वचून पावचो संपादपीच्या वर्त्या मजतीन मागया आमी पॉल म्हणल्याची कॅन्सर पिडा ती नियंत्रणान हाडून गूण जावच्या खातीर एप्रोजनाची कॅन्सर पिडा गूण केली जावन आसा. किमो जावन ती भायर येवन आसतना तिकाय जायते बरी भलायकी मेळच्या खातीर डोराची कॅन्सर पिडा बोन कॅन्सर गूण केल्लें आजुनी ते थोड्या मापांत तिका त्रास दिवन आसा तर ते सगळे त्रास काण उडोवच्या खातीर आस्पत्रेच्या फाटल्यान किमो काणगोंक लायन रावल्ल्याच्या त्या जिवनांत तांणी दूख भोगता आसतना ती दूख हळवायेन बगूंक मातनें आसता त्या पिडेतावन तांकां भायर हाडूंक सगळे कॅन्सर ट्युमर ही पिडा गूण जावच्या खातीर आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान Maria Kurpembrele, sumje sangata Sram Tatun Sadi on Sadi in Fall to Jagus Changezo. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडी आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जशी आधी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुझे रापात येता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजी उतरां सरशिनात. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हण खंडीत बरवसो म्हाका आसा. आज आमी 15 वर्सां जावन चलोन अशी कोर्ट केस बेगीन तीच सोंक ह्या नव्या वेळार मागोंक उपकार मागला. तर सेल्फ कोंकली वेगळी सारकी जावच्या उपकार मागला. जाग्याचे समस्या जायत्या जाणांचे इत्यार्थ जायनासतना जायते जाण कोर्ट केस थंय आंगा म्हणून धांवन आसात. सेरापीक संताच्या विनवण्यान आमी मागया. संपाद्रब्यो प्राक्तन सम फ्रांसीस आसिसी बुंयचो सांत हे सगळे कोर्ट केसी बुंयचे जावं दी हेर कितें कोर्ट केसी जावं दी समाधानेन ते वित्यार्थ जावन जाता जाल्यार राजी जावन बऱ्या मापान ताणें जियोवच्याक त्या केसी जावन भायर येवच्याक ह्या संता लागीं आमी विनंती करया. सेरापीक संत फ्रांसीस आसिस आनी संपाद्रब्यो ह्या भुरग्यांचे मन आनी तळाय जाता तितले बेगीन ती दामन पाटी पडिल्ले केसी बेगीन वयर येवन ताचे वाकमोल जावन बऱ्या तरान वित्यार्थ जावन कोणाक अन्याय जायनातले बरें राखोंक ह्या सगळ्या केसीच्या हारभार तुमच्या हाती आमी दिताव. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी कुशी सर्गात तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान Maria Kurpembrele, sumje sangata Sram Tatun Sadi on Sadi in Fall to Jagus Changezo. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडी आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जशी आधी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. जेच्या पवित्र काळजा तुझे रापात येता. ये जेच्या पवित्र काळजा कष्ट जालें थंय दाया दाखय नासता रावचें तुका साथ दी. आमचे निर्भागी पातक्यांचेर तुजी काकूत दाखय. तुजी आनी आमची मोवाळां वय मरयेच्या दुखेस्त आनी दुलभी काळजा मारिपाक आमी तुजे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय. नमान रणी काकुतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृताने भरोशा तुका आमी उलो मारता. आमी परदेशी वयची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणात आसता
अस्कार उसकार सण आम्ही तुका आराधना करता तर तू आमच्या सगळे ते तुझे काकुतीचे दोळे आमचे वय पडते आणि आ परदेश उपरांत तुझ्या कुशे सदैव पड जेजू आमकां दाखय ये दाळी ये मगळी ये दळबी आमकां मुरी सामजुजे जेच्या पस्क्या बापा आमा पसत विनंती कर सामपियो आमा पसत विनंती कर सामपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा पसत विनंती कर सामपियो बापाय कलतो जावची येयल्या आमा पसत विनंती कर सामपियो कष्टान वरान तिरासन सांबाळिल्ल्या आमा पसत विनंती कर सामपियो फ्रांसियासीच्या पाटलाव दरा आमा पसत विनंती कर सामपियो कापुजीन वर्दीच्या अलंकारा आमा पसत विनंती कर सामपियो सुमेच्या पाशाच्या गायने नेटयलेल्या आमा पसत विनंती कर सामपियो येवकरी सदैव भक्तीन भरलेल्या आमा पसत विनंती कर सामपियो कुमसाच्या संक्रमिता मुखान बापाची काकू दाखयिल्ल्या आमा पसत विनंती कर सामपियो विधेयपणाच्या आदर्शा आमा पसत विनंती कर सामपियो मग्नान तिरसान सांबाळिल्ल्या आमा पसत विनंती कर सामपियो तुझ्या संतीपणान कलतो जाल्ल्या आमा पसत विनंती कर सामपियो सर ह्या जगा आदर्श जाल्ल्या आमा पसत विनंती कर सामपियो आत्म्याच्या बाच्या खातीर वावुरल्या आमा पसत विनंती कर सामपियो पिडेस्तां भलायकेच्या दायीचा आमा पसत विनंती कर सामपियो गरजेवंता क्षण पावच्या आमा पसत विनंती सामपियो तुका उलो मारत्यांच्या बरवशा आमा पसत विनंती कर सामपियो आमा समेसच्या आदारा आमा पसत विनंती कर सामपियो आमा पसत विनाती कर क्रिस्ताच्या वसण्याक आमी फौजोवचे खातीर हे देवा तुझ्या सेवका सामपियोक समर्पित शिणयेक आपण देवन विभेद करपे देण्याने भरलोय आणि भगवान फ्रांसियासीच्या शेतांत क्रिस्ताचो यासाक जावन मागलोय ताच्या मागण्या आणि पुण्या वरवीं आमी आमकां पावो जाल्ल्या बेसान तिरसणे रावन क्रिस्ता सक्सेस जावची येवंक आमकां तुज्या कृपे देण्याने भर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिव आणि तुमकां सांबाळो आमेन सर्वेस्पर अप्राम कमळाचो प्रकाश तुमचेर पाको आणि तुमचे दया करो आमेन सर्वेस्पर तुम्ही सामपियोचे दवरले भक्त मानून घेऊ आणि तुमची सर्व मागणी फळादी करो आमेन आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन सर्वेश्वरा मोगाच्या रसनाला भेटैता बलिदान सर्वेश्वरा कृपेच्या सागोरा मानून घे आराधन विविध कुटुंबातावून विविध देणी घेऊन भावार्थाने मोठ्या काळजानी एक जाऊन मोनानी आराधून सौम्या तुका वंदिता सर्वेश्वरा मोगाच्या रसनाला भेटैता बलिदान सर्वेश्वरा कृपेच्या सागोरा मानून घे मगच्या बाबेन व्हरतो स्वागत तुमकां आयच्या पाद्रपेच्या नव्याच्या वर्त्या दिसाक मिसेच्या बलिदानात आमी भागीदार जाता आसतना देवाच्या विष्णान आशिर्वाद आमी तुमचेर मागता आसतना देवाचो उपकार बावड्या देवा घरकां दिवया आमकां सांगाता ताणें हाडला आनी मिसां ह्या त्या खातीर आमी आज भेटोवची जावन आसात लबले स्वरूप करार गामीस प्रादीप पिंटो लबले स्वरूप करार गामीस रोसलिन मेरी डिसोजा लबले स्वरूप करार गामीस रॉन्स्टन सिक्वेरा गोवा आणि बैलामध्ये एकवट वाडचे बसत मिस्तितात जे क्रास्ता भुरग्यान हट करचे रावंक आणि ऋणात्मक चिंतपातल्या भायर येवंक जे क्रास्ता स्टीफन फेलिक्स डिसिल्वाच्या आत्म्याक मिस्तिता लिडवेन डिसिल्वा तसेच आमी मागता सदांनी बसत आणि तुमच्या प्रत्येक तरां कुटुंबा बसत तुमच्या कुटुंबांनी जायती बरी दादोसकाय हाडच्याक
कितें उणेपण आसल्यार तें भरतिकन दिवच्याक ह्या साम पाद्रपेवच्या मसतीन आमी मागता आसतना देव वर्त्या तर आमकां राखो दी. मिसाचें बलिदान वर्त्या मोगान आनी मायपासान पवित्र इंद्राच्या नांवी एक कुटुंब जावन आतां आमी आराम करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे करपा देवा समोर आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, ल्हान संगतींनी तुमी विश्वासी रावल्यात तर व्हडा संगतींनी तुमी विश्वासी रावतल्यात आनी व्हडा संगतीन तुमी वर्त्या तरान देवाक साक्षी जातल्यात म्हणलें चिंतप आनी सांगप आमच्या मदें आसा. कित्याक संगती ल्हान जावंक पुरो, पूण आमी त्या संगतींनी भोव श्रेश्ठ रितीन विश्वासी रावता. जाल्यार विश्वासपण जेजून आपल्या सिसा थंय आशिल्लें जावन आसा. जेजू हें बरें चिंतप आपल्या सिसा थंय पळयत आसतना वर्त्या तरान तांचे सांगता तो जियेता. ताचे सीस मासली पागी, हेणें थोडे सुंका वसुलीगर आनी हेणें तेणें ल्हान कामां करचें आशिल्लें, व्हडलें कांय न्ही. पूण देवाक सर तांगता, देवाक सर साध्य आसा. जाल्यार घेवन ताणें आज ताची सुवार्ता आख्ख्या संवसारांत वाडल्या तरी ताका कारण जावन आसा तांचे थंय आसलें विश्वासपण. आमी एकामेका विश्वास रावया. आमच्या समर्थीक जावं दी, आमच्या पावडटाक जावं दी, आमच्या कुटुंबाक जावं दी, आमच्या लग्ना जिविताक जावं दी. हर एकांत आमी विश्वासी रावता आसतना देवाची मोगाची भुरगीं म्हण आमी मानतले आनी आमचें थंय जायतें बरेंपण जातलें. असलें बरेंपण आपणावंक आमचें थंय आसलें उणेपण पातकांचें तें समायो फातकां देखून आमी जेजुतान पयस गेल्या. फातकाचे आडकळे देखून जेवसार आमचें थंय नाड घालना आज राज करता तरी ते सगळे आमी काडूंक आमच्या कलसा मनान ते दुखदन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सरून सांगता. मनांचे तोंडांत सरून वायट आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसून बगैर सदांच अवकार बरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पर देवा लागीं विनंतिका म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदाता देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सजनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थया सर्पद आणि सष्णाच्या देवा, तुझ्या दैवी कृपे तुझ्या याजका सांपी योग तुझ्या पुताच्या पाशाच्या गायने नेटोम ताच्या कुर्साच्या मिस्तेरान भागीदार खेळोय. असे ताच्या मिसाधरी तुझ्या गणित मगाची दयामाय आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदार आमी सदां क्रिस्ताच्या पाशा एकवटार रावूं आनी संतोशान ताच्या महिमेंत वांटेली आमकां पावक कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुताचे जो क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सष्टाच्या सष्टा. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. असिरियाचे म्हजे क्रोध दांड्यांचे कटा, तांच्या हातांत आसा ती बेतखाटी म्हजो राग. एका अधर्मी राष्ट्रा विरोध हांवें तांकां धाडलो. म्हजो क्रोध खबळ्ळा त्या लोकां विरोध हांवें ताका पाटयला. आनी तांची संपत्ती लुटोवंक आनी सोरोवंक रस्त्याची माती मस्तिता ते भाशेन तांकां मस्तूंक हांवें तांकां अज्ञा दिल्यात.
पूण ताणें अशें करूंक चिंतूंक ना. हे ताच्या मनांत नातलें, कित्याक तांचो सत्यानाश करूंक आनी अगणीत राष्ट्रां मदें नपयत करूंक ताणें आपल्या काळजांत येवचिल्लें. कित्याक तो म्हणटा, म्हजेच बावळ्यान बोळ हांवें दाखयलां आनी म्हजेच जाणवायेन, कित्याक म्हाका समजणी आसा. राष्ट्रांचो मेरो हांवें काडून उडयल्यात, तांची ग्रेस्त काय हांवें लुटून व्हेल्या. एका विरा भशेन हांवें शिवासनार बसलेल्या सकलां आपटिल्यात. राष्ट्राची संपत्ती सुकण्याच्या गोंटेरा भशेन म्हज्या हाताक मेळ्ळी. जशें एक मनीस सांडलेली तांतयां एकठांय करता, तशें हांवें सगळो संवसार एकठांय केलो. पूण कोणेंच पाकोटो हालोवंक ना, वा कोणेंच आपलें तोंड उक्तें करूंक ना, वा कोणेंच जीव चिवूंक ना. कुराड घेवन कातरता त्या मनशा मुखार कुराड बडाय करता. करवंत घेवन चिरता त्या मनशा मुखार करवंतां आपली वडवीक दाखयता. अशें जाल्यार दांडो धरतल्यांक दांडो दामयता आनी रुखाड न्हय ताका बेतकाटी उखलता म्हूण सांगचें पडलें. देखून दळभरांचो सर्वेस्पोर असिरियाच्या मोठ्या झजाऱ्यां मदें क्षयरोग धाडटलो आनी तांच्या वैभवापंदाक जळत्या उज्या सारको हुलप पेटतलो. देवाचें उतार हें. देवाचे ओडकार. सर्वेस्पर आपले परचे के दीस जाण सोना. तुझे परजेक्तेचे सर्वेस्परा, तुवें विसून काडलेल्या कश्ट इजा दिता. विधवेचो आनी परकी मनशांचो ते जीव काढता. अनाथ भुरग्यांक जिवेशी मारता. सर्वेस्पर आपले परचे के दीस जाण सोना. सर्वेस्पर आपले परचे नाका म्हूण सोडचो ना. आपणे विसून काडलेल्या तो सांडचो ना. जडती नीती प्रमाणे जातेली आनी सर्यातात मनाची समेस्ती मानून घेतेली. सर्वेस्पर आपले परचे के दीस जाण सोना. सर्वेस्पर आपले परचे के दीस जाण सोना. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सदैव तू बापा सर्गा संसाराच्या दनिया, कित्याक सर्गींच्या राजाचे गोठ ल्हानांक तुवें उघडल्याय. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभार्थ. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्गा संसाराच्या धनिया, जाणट्या आनी बुद्धवांतां लिपोवन दवरिल्ल्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापे केल्ल्या खातीर हांव तुका आर्गां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हज्या हातीन दिल्यात.
पण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करूंक शिवयल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. जेजू क्रिस्ताचे शिववर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दई म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जायते वर्सां पयले एक प्रोफेसर डिवायन रिट्रीट सेंटराक आयिल्लो जावन आसा. ताणें तें येवंक कारण आसलें इतलेंच, जायते बरें जिवीत ताचें आसलें, बरें कुटुंब आसलें, बरी सवलताय ताचे थंय आसली, ताका जाय पळय तें देवान सगळें दिल्लें, संतुश्ट तो आसलो. पूण अचानक म्हणल्यार बरी ताचे थंय जायते उणेपण घडोवंक सुरू जालें. आसली ताची संपत्ती उणी उणी जावन आयली, ताच्या कुटुंबांत आसलो तो संतोष समाधान होगडून घेतलें आनी ताचे थंय एक तराची इराराय आसली, बेजाराय आसली. कितें जाता म्हण ताका कळीत जावना. सगळें ताचें अस्तित्व कनिश्ट मट्टाक येवन पावल्या तेन्ना ताका कोणें सांगलें, तूं वच पडटा डिवायन रिट्रीट मंदिरांत एक रेतेर कर आनी थंय आसल्या कावन्सिलरांक तूं मेळ. आनी हो गेलो आनी थंय वचून रेतेर अटेंड जालो आनी कुमसार बरें जालो. कावन्सिलींग जाल्ल्या उपरांत कावन्सिलिंगा वेळार ताका त्या कावन्सिलरान एक सवाल केले, तूं तुज्या जिवनांत सगळें बरेंपण आसतना, सगळें देवान तुका दिल्लें आसता, खंय म्हणी एका जाग्याक तुज्या भुरग्यांक आपोवन व्हरनो, देव आतां पयस गेल्लो, या देवाक कीळ करून उलयलो खंयचो संदर्भ आसा गी म्हूण उडासा काड. आनी अशें आसता तो उडास करूंक चिंते सुरू कर लागलो आनी त्या कावन्सिलरांनी ताका थोडें हेल्प केलें आनी असलें सिच्युएशन म्हणून ताच्या मोतीक हाडटा आसतना मगाचे न्हू ताच्या मोतीक आयिल्लें जावन आसा. प्रोफेसर जावन आसलो तो एक फावटी आपल्या भुरग्यांक एका ट्रिपाक आपोवन व्हरून गेल्लो आनी त्या ट्रिपांत ताणें एका देवळाक तांकां सगळ्यांक आपोवन व्हरलो. सगळ्या त्या विशयात उलयता आसतना आमच्या सोम्याकी कनिश्ट कीळ मट्टार तो उलयल्लो जावन आसा. आनी त्या वेळार जायते जाण ताचे सांगत आसले, क्रिस्तांव भुरगे, हेर धर्माचे भुरगे, हे सगळे आयकल्ले जावन आसात. त्या खातीर जेजून आमकां सांगलें, आमकां कळीत आसा, हेरां मुखार तूं म्हाका उंचल्या आसतानार तुज्या वोंटांनी उसार सिदर हांव तुका उंचायक पायतालो आनी तूं म्हाका कीळ करून कनिश्ट तरान म्हाका हेरां मुखार कीळ करशी तरी त्याच अधोगतीक तुवें पावतालोय. आनी हें ताणें उडस करता आसतना तो म्हणा लागलो, हें कितें ल्हानशें, तें कांय तितलें व्हडलें न्हय. कावन्सिलरान ताका करेक्ट बसोन सांगलें, तुज्या जिवनांत बरें आसलें, कनिश्ट मट्टा घेवची बदलावण आराम जाल्ली खंयच्या दिसा म्हूण तो पळय. आनी ताचे कडेन पळयत आसतना मगाचें न्हू त्या दिसांत हांव ताच्या जिवनांत जायतें उणेपण आसलें. आनी तुमकां कळीत आसा, डबल डिग्रीचो प्रोफेसर वचून बसलो जावन आसा 8वी क्लास शिकल्या कावन्सिलरा लागीं. थंय कावन्सिलर फकत 8वी क्लास मात शिकलें जाल्यार देवाच्या सक्तेंत ताचे थंय जायतें उगडापण आसलें. पवित्र आत्म्याची देणी आनी पवित्र आत्म्याची फळां ताचे थंय आसलें देखून ह्या मनशाची सविस्तर चिणी ताणें उक्तीक ताका दाखयल्ली जावन आसा. आनी तो प्रोफेसर म्हणटा, हांव डबल डिग्रीचो, पूण म्हज्या मुखार बसली ती चली फकत 8व्या क्लासीची. देवाचें निर्मोणें खंयच्या तराचें पळया म्हणटा तो. देवाचें निर्मोणें विशिश्ट तराचें जावन आसा. नेणटें धीर कनिश्ट शिकप शिकलें ताका तें वर्तें म्हण देवान दिल्लें जावन आसा. मगाचे न्हू जायते फुडें आमी चिंतिनाव, आमी तकली घट आसा म्हणून खंयच्याक याद लाडल्यार जाता म्हूण वचून मेळिल्ल्या कडेन करता, मेळिल्ल्या कडेन धांवता, मेळिल्ल्या देवांक पुजो करून आमचें आस्तित्व उगडोवन घेता. मागीर म्हणटा
बरो आसलो म्हजो पाप्पा आज कितें जालां म्हण कळीत ना फादर जायतीं जाणां फोन करून सांगतात कितें जावना म्हण कळीत ना वचून बोस पळय खंयच्या घडये तुज्या बुद्धवन गायन चिंतिल्लें तुवें हांव थंय गेल्यार कांय जायना हांव हांगा गेल्यार कांय जायना अशें गेल्यार कांय जायना तशें गेल्यार कांय जायना आज तुज्या कुटुंबांत वीज वळी तुवें हाडलाय थोड्यांची कुटुंबां आनी इतलें कश्टदार मोगाचें न्हू हें तुज्या बाळबुद्धी देखून कित्याक जाणटो म्हूण तुवें चिंतलय बारीक बुद्धवन म्हूण चिंतलय आनी तुज्या बुद्धवन गायन तुज्या देवाक तुज्या सोम्याक तीर कनिश्ट वाटेक तुवें लायिल्लें जावन आसा त्या देखून आज आमची जायत्या जाणांच्या कुटुंबांनी समाधान ना जायत्या जाणांच्या कुटुंबांनी झगडे झुजू मागीर आमी म्हणटा जागो सारको ना थंय सोरोप येतालो थंय नाग येतालो कांयच ना तुजी तकली पयलें सारकी कर गे वेचेर रावय नाका जाल्ल्या कडेन तो ब्रदर आसा वो ब्रदर आसा म्हूण धांवतात तुमी मोगाच्या भावान हाडपणेन मागीर हांगा येवन बसतात बसल्यार म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना हांव ते देवा कडेन मागून सारकें करून देवा कडेन विनंती करता पूण कित्याक वचत जाय आसलें तुका सांगतना समजोना ही गजमातेच्या वडिलांनी तुका येवन तुज्या घरांत येवन तुका एडवायस दिता आसतना तूं तांच्या विरोध उपरटलोय तूं तांचे विरोध उलयलोय आनी आज मोगाच्या भावान हाडपणेन कश्ट जाय तूं वळवळटाय तूं कित्याक तुका जाय आसलें बुद्धवान म्हण तुवें चिंतलय त्या खातीर जेजू म्हणटा वडातान बुद्धवंतान हांव लिपोवन दवरलो तो संगती ल्हानांक तुवें उगडापें केल्ल्या खातीर देवा तुका आर्गां होगळा म्हणटा जेजू आपल्या बापाक आर्गां दिता आनी तो म्हणटा तीर कनिश्ट सीस तांकां तुवें तें शिकयलाय त्या खातीर तुका आर्गां दिता म्हणटा आनी उपरांत तोच म्हणटा जेजून म्हज्या बापान सोर वस्तू म्हज्या हातीन दिल्यात ते हांव होगडोंक सोडचो ना आमी आमच्या बाळबुद्धी देखून जायते आज आमच्या अहंकारा देखून मस्ती देखून आज आमी होगडोन घेता मोगाच्या भावान भयणीनो जिये सिंपल जिणी जिये जेजू सांगता राव कश्ट येता आसतना भियोवची गरज ना कश्ट येवचेत कश्ट येता आसतना आमी वचून जीवघात करन कश्ट येतना तळ्याक उडोवन कश्ट येतना बांयक उडोवंक आमकां अधिकार ना कश्ट येता आसतना आमी ते भोगल्यार जाल्यार मात्र आमकां कळीत जातलें जेजून ते भोगले कश्ट म्हज्या खातीर म्हणून तुजे कश्ट कसले ते आनी कश्ट येनासतना ऐश्वर्यामी जिवन जियेचें म्हळ्यार कसलें तुजें चिंतप मोगाचे भाव भयणीनो त्या खातीर जेजू म्हणटा म्हज्या बापान दिल्ल्यांक कोण ना की हांव होगडोन घेवचो ना म्हज्या बापाक जो कोण वळखता तो म्हाका वळखता म्हज्या बापाक कोण तो वळखना तो म्हाकाय वळखना आज आमचे थंय जायते लॅक्सिटी मोगाचें न्हू जायते उणेपण तीर कनिश्टपणान आमी जिणी जियेता एका निजा देवा थंय आमचो भावार्थ ना भावार्थाची गुंडाय आमच्या थंय ना त्या देखून त्या भावार्थान आमी जियेत आसतना जायते सबसिडियरी म्हणटा आमी म्हळ्यार अनंत तराच्यो दुसऱ्यो वाट्यो आमी धरून गेल्ल्या देखून आज आमच्या थंय तसलें बरें पडना म्हज्या भावान आनी भयणीनो आमच्या जिवनांत या कनिश्ट तरान तीर चळार तळान नेणटी जावया जाणटी आमी तकलेंत आसा जावंक पुरो आमच्या भावार्थान सदांच नेणटेपणान जेजू लागीं वेता आसतना जेजू आमकां सांबाळटलो आमेन काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो गुर्तो बापा स्वीकार तुका हे बापा उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता गे बापा काणिको गे बापा काणिको म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद येता त्या बापा मानता तसलें सामणो मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पुरुषेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेऊ बापा तुज्या सेवका सांपी असो उगडास काडून
आमी ही दानां तुका भेटयता ते तो मानून घे आनी तुज्या महिमे खातीर आमी भेटोवचें बलिदान आमकां सश्टाच्या जिवितावर पावो आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजावो बारोया आमी ती सर्वेस्परांतय उभारता सर्वेस्पर आमच्या देवा देन वासोया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद आणि ससनाच्या देवा सरकाळी आणि सताई आमी तुका दिन वासोंक फावो ओ कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो तुज्या संत भक्ता सोय तुका मायमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याचे इनाम तुज्या देण्याचो मुकुट तुज्या भक्ता संपियोच्या जिणेद्वारे तूं आमकां एक आदार दिताय ताच्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय तुज्या कृपेच्या मजती आमकां तूं तुज्या भाव भयणीत एकवटायताय अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावं ताच्या महिमेन आमकां वांच मेळटा देखो सगळ्या देवदूतां आनी संत भक्तां सांगाती विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय ओ सर्वे तुका जय ओ सर्वे तुका जय बापा गरज तो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सरे तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कुडो आनी रगत आपल्या चकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पवची तेच परिच्छेवण जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नवें आनी सश्टी करचें रगत पातकांचे बक्षण मेळच्या तुमच्या पासत आनी सुमेस मनशा पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात हो पावडतस घेऊ जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापाजेच्या माणस आनी पुन्हा जीवन माणूस आमी भक्तीपणे उगडास काडटा आनी हो जिविताचो उंड आनी सोडवची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कुडान रगत आमां समेस्तां पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक केपें तुमचेर विस्तारलेलो तुज्या पयस सवेचो उगडास काड फ्रांसीस आमच्या बगे बापा पेद्रो पावल आमच्या गोळी बापा सगळे यासकी वर्ग बराबर तुका प्रिती मोगान वाडय
पुन्हा जिवानपणाचो बरो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीचे काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक पाव कर आम्हा समेस्त संजी दया कर पण आमी मागता आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत जाय जाल्यार समाधान हाड सम्या सांपियोच्या वरत्या मजतीन आमी आज मागता आसतना तस सांपियो आमच्या कुटुंबांनी जायते बरेपण हाडूंक आपल्या बापा लागीं विनंती करून आसतना त्याच पियोचें सरळपण आमच्या थंय आनी आमच्या कुटुंबांतय आमी रुता करच्याक आमकां तूं देणी लाभय आमकां बरी देवाची मागीर संगती भगेंत आनी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर असीज संप्रांती संपादव्य समांतण्या समक्लारा बरोबर सृश्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा आमकां पावख जेजो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजो वरवीं त्या जेजो सांगता त्या जेजोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना जेजून भोव आपुरबायेचे मोगाचे प्रार्थना आमकां शिकयला आमच्या रेखल्याची कुटुंबां पवित्र करच्या गे मागणे आमी सांगता म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां आनिवा सर्वेच परसर वायटांतले आमकां आनिवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडून दर जेजू क्रिस्त जेणे बरोशानत रखतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकातांतले वाटय सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या आवडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशपर्मतिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक समेजीची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सवे आसो माय मोगाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी मोगाच्या भाव भयणीनो पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त हो सदांच आमच्या संगत आसून ताच्या संगत आमी रावल्या तरी हर एकी आमकां तो उगडापें करतालो हाच्या जेवणाक आपेलेल्या आमी सर सुभागे सम्या तुवें म्हजे भितरची म्हाका पावना पूण तुज्या कसुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली काळीज मोचे राखोन आसा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रेकान हांव लालेवन आसा धन्या तुका सेवच्या काळीज मोचे राखोन आसा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रेकान हांव लालेवन आसा धन्या तुका सेवच्या अंधकाराच्या जिवितांतल्या प्रकाश तुजो वांकय सर्गेच्या त्या जेवणाक तुज्या सोम्या म्हाका बसय काळीज मोचे
राखोन आसा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रेदान हांव लालेवन आसा धन्या तुका सेवच्या जिवीत दिवच्या जीवदातारा जिवीत म्हाका लाभय संवसाराच्या चडवणदारा सर्गात म्हाका पावय काळीज मोचें राखोन आसा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रेगान हांव लालेवन आसा धन्या तुका सेवच्या काळीज मोचें राखोन आसा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रेगान हांव लालेवन आसा धन्या तुका सेवच्या प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापांक सश्टे जिविताच्या काळांत तूं आमकां आदर्शी केलाय संपियोचे आदर्श आमी घेवंक आनी आमच्या निस्वार्थ सेवेदरीक आमी तुका महिमा देवंक आनी आमच्या भावा भयणीच्या सेवेन जिवन सर करपा ते म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन खऱ्या बोवाटांत क्रिस्ताक सरळ रितीन साक्षी जावच्याक वसन्यांत क्रिस्ता शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडुपकार मोगा संदेश देवो सोम्या आमी वेता तुझे गुरबे पोळा रास तुझे परगडता मासारकान तुझ्या पोषण आमचे केला गुरबे बेसावानी आमकां तुवें बरल्याय तुज्या मोगा उज्यान काळीज आमचे लासता सेवा तुजी करो गुरबेन आमकां सरता मोगा संदेश घेवो सोम्या आमी वेता तुझे कृपे पोळा रास तुझे परगडता मोखार पुता सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दी आमकां Bagian Padre Pio Bapa, आम्हाबसत विनंती कर भगीन सच्चे कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या आदिस्वनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.